नमस्कार येवकार गोवा टू नाईट सुयश गावणेकर सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो 50वा वाढदिवस मोठ्या दबाज्यान लयराईचे मिलाग्री सायबिणीचे दर्शन छत्रपती शिवाजी महाराजांक अभिवादन लोक उपेगी उपक्रम चालीक मुख्यमंत्री लोकांचे भेटेक स्वयंपूर्ण गोंय करतले जाल्यार गांव स्वयंपूर्ण जाय सबका साथ सबका विश्वासा बरोबर सबका प्रयासय महत्वाचो मुख्यमंत्र्याच्या वाढदिवसा स्वयंपूर्ण मित्र पंच नगरसेवकांकडेन संवाद। उद्देगांनी 10% कामगार अप्रेंटिशिपार घेवचे म्हणून काढला सर्क्युलर। मुख्यमंत्री शिक्षा संगम कार्यावळीत उलयलो सरकारी 5,500 जाणांक घेतलो वर्साचे अप्रेंटिशिपार। पेडणे केरी दर्यादेगेर पिकनिकेक गेल्ले कडेन सेल्फी काडूंक गेल्ले कडेन बुडिल्ल्या चौगांच्योय बॉडी मेळ्ळ्यो। काल दोगांच्यो आज सकाळी दोगांच्यो सोद मोहीम तडीक। काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पाटकरान आमदार मायकल आनी दिगंबरा आड घाल्ले याचिकेचेर आता 26 एप्रिलाक सुनावणी। दोगांचे आदोगाद येवनात मे मेरेन मागिल्लो प्रास। बेक्की खांडोळे बुद्धाची गुफा बौद्ध परंपरेची गिरेस्त परंपरा गोंयांतय दायज अभ्यासक राजेंद्र केरकार आनी मधुकर गांवकाराचो दावो। जांब्याच्या फातराचेर उभी कोरीव काम केल्ली बौद्ध गुफा। शिरगांवां लयराईची जात्रा उमेद भक्तिभावान सुरू। दर्शनाक सकाळ सावन गर्दी फातोडेर होमखंड। म्हापशेंच्या मिलाग्री सायबिणीचे फेस्तय आज सावन 10 दीस फेरी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो 50वा वाढदिवस मोठ्या दबाज्यान जालो। गोंयभर कार्यावळी। मुख्यमंत्र्यान शिरगांवां लयराईचे म्हापशा मिलाग्री सायबिणीचें दर्शन घेतलें। दिवचले छत्रपती शिवाजी महाराजाच्या पुतळ्याक हार घालून अभिवादन। गरजूंक घरां बांदून दिवपाचे बीजेपी युवा मोर्चाचे मोहिमेचें उक्तावण जालें। सांजे पणजे बीजेपीचे कचेरींत आशिर्वचन मुख्यमंत्री लोकांचे भेटेक। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या वाढदिवसाक गोंयभर तरेतरेच्यो कार्यावळी। मुख्यमंत्र्यान शिरगांव जात्रेत देवी लयराईचे दर्शन घेतले। उपरांत स्वयंपूर्ण गोंय आत्मनिर्भर भारताच्या लावार्थ्यांक मेळ्ळो। बीजेपी युवा मोर्चान सेवा सुशासन जन कल्याणा सकयल गोंयांत 4 गरजू खातीर घरां बांदपाचें थारायलां। दिवचले गांवकार वाड्यार मुख्यमंत्र्यान भूमिपूजन केले। 4 घरां बांदपाचो पुराय गोंयभर जो संकल्प केला आणि विविध कार्यक्रम गोंयभर जे आयोजन केला त्याच्या आज सुरवात एक घर बिचोले मतदारसंघातून बांदून आमी करता। उपरांत दिवचले छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याक हार घालून अभिवादन केले। मुख्यमंत्र्यान म्हापशा मिलाग्री सायबिणीचे दर्शन घेतले। लागींच आशिल्ल्या प्रवेदेऱ्या हाफ वे होमातूय मुख्यमंत्री भेट दिवन आयलो। वाढदिवसाच्या निमित्तान आज पयलीं लयराईचे जात्रेकूय गेलो आणि आज मिलाग्रीचे फेस्त। खास करून दोन्ही म्हणजे माझ्या वाढदिवसाच्या दिसा दोन्ही लयराईची जात्रा मिलाग्रीचे फेस्त दोन्ही एकाच दिसा येला। दोगांचे ब्लेसिंग्स घेवपा खातीर हांव मिलाग्री फेस्ताचे ब्लेसिंग्स घेवपा खातीर हांगासर आयलो। साळगांवां सेवा सुशासन जन कल्याण कार्यावळीक मुख्यमंत्री स्कूटरीन गेलो। थंय ताका जंगी येवकार। सांजे बीजेपी कचेरीत आशिर्वचन। उपरांत मुख्यमंत्री लोकांचे भेटेक।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या वाढदिसाक कलाकारांनी अशे तरेन आपली क्रिएटिव्ह कला दाखयली। साई नर्सिंग कॉलेजीच्या भुरग्यांची मुख्यमंत्र्याक 50ची अशी परबी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक वाढदिसाक गोंयभरच्यान परबींचो पावस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहाची मुख्यमंत्र्याच्या वावराची तोखणाय करून ट्विटार परबी। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। स्वयंपूर्ण गोंय करतले जाल्यार गांव स्वयंपूर्ण जाय। स्वयंपूर्ण मित्र खूब जाणांक स्किमीक आदार करतात। बरोबर तांणी तरणाट्यां मेरेन वेगवेगळ्यो रोजगाराच्यो स्किमीय व्हरूंक जाय। सबका साथ सबका विश्वासा बरोबर सबका प्रयासय गरजेचो। वाडदिसा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचो स्वयंपूर्ण 2.0चे मित्र पंच नगरसेवकां बरोबर व्हर्च्युअल संवाद। स्वयंपूर्ण गोंय जर जातलें आसत जाल्यार स्वयंपूर्ण गांव जावपाची गरज आसा। आनी जेन्ना हांव स्वयंपूर्ण गांव म्हणटा तेन्ना हेटीच्यान एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेरी, फिशीकल्चर इतक्याच बाबतींत न्ही, इवन दो तेज्या फुडें वयता आसतना स्किल्ड मॅनपावर तयार जावप हे गरजेचें आसा। आमी सोलाराच्या बाबतींत सुद्दां स्वयंपूर्ण जावप। सरकाराची हर एक योजना, स्टार्टअप पॉलिसी गांवा पर्यंत पावपाक जाय, सोलार पॉलिसी गांवा पर्यंत पावपाक जाय। त्या खातीर आमचे स्वयंपूर्ण मित्र हे जशे जाणटेल्यांक त्यांच्या येवजणे खातीर मार्गदर्शन करता, तशें तरणाट्या भुरग्यांक जे पोस्ट ग्रॅज्युएट जावन घरा कडेन आसात तांच्याय खातीर आमच्यो ज्यो IT स्टार्टअप पॉलिसी, IT पॉलिसी, सोलार पॉलिसी ह्योय पॉलिसी तुमच्या पर्यंत पावोवपा खातीर आमी सातत्यात आमचे स्वयंपूर्ण मित्र हे सगळे पावत आसा। आमचो सदांच म्हणणें की सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास आनी सबका प्रयास। सबका प्रयास हांगा खूब म्हत्वाचो आसा। आमी सगळ्यांक घेवन बरोबर वता। उद्देगांनी 10% कामगार एप्रेंटिशिपार घेवचे म्हणून सर्क्युलर काढला। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत पणजे मिनी इस्ब्रागांज सभागृहांत शिक्षा संगम कार्यावळींत उलयलो। सरकारय खंय वेगवेगळ्या खात्यांनी 5,500 भुरग्यांक एका वर्सा खातीर एप्रेंटिशिपार घेतलो। सरकारी नोकरे वेळार एप्रेंटिशीप खंय अणभव म्हूण जमेक धरतले। आज आमी अभिनव इन्स्टिट्यूट टेक्नॉलॉजी हांच्या बरोबर जो टायअप केला, म्हाका दिसता हांव म्हज्या सगळ्या इंडस्ट्री फ्रेंड्सांक जे आमी कंपल्सरी सर्क्युलर काडला 10% ऑफ युअर एम्प्लॉईज तुमी एप्रेंटिशीप घेवचे। दे विल डू म्हणजे टायअप करून तांकां एडिशनल जे रिसोर्सीस जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान दिवपाक जाय ते अभिनव इन्स्टिट्यूट तुमकां मदत करतले। डेफिनेटली प्रत्येक गोंयचो भुरगो जो ITI जाता, प्रत्येक गोंयचो भुरगो जो ग्रॅज्युएट जाता, जो पोस्ट ग्रॅज्युएट जाता, जो इंजिनियरींग जाता, हेणी एप्रेंटिशीप करपाकूच जाय। कारण त्या क्षेत्रात ताका आवड क्रिएट जाता। आवड क्रिएट जाली की ऑटोमॅटिकली तो जो जॉब मेळटा तो घेवपा खातीर तयार जाता। सरकारानूय बी आमी फुडल्या वर्सभराच्या भितर 5,500 एप्रेंटिशीप घेवपाचे आसा। आमच्या म्हणजे PWD डिपार्टमेंट पासून ते GAD डिपार्टमेंट पर्यंत सगळ्याच सेक्टरात आमी एप्रेंटिशीप घेतले, जे एका वर्सा खातीर सरकारान सुद्धा ट्रेनिंग म्हणून काम करतले। आणि इन फ्युचर गव्हर्मेंटात येता आसतना एप्रेंटिशीप ही तेजी एक्सपिरियन्स म्हणून काउंट केलो वयतलो। आणि इन फ्युचर प्रत्येकाक एक्सपिरियन्स आसप हे गरजेचे आसा। आपल्या 50व्या वाढदिसा फार्मा कंपन्यांनी 50 जाणांक कामार घेतले म्हणून मुख्यमंत्री उपकारी। खास करून हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा, कारण आज म्हज्या वाडदिवसाच्या दिसा म्हणजे टोकन म्हणून 50 भुरग्यांक तांकां आज अपॉइंटमेंट लेटर फार्मा इंडस्ट्रींतल्यान दिवप। आणि सगळे फार्मा इंडस्ट्रींतले सगळे लिडर्स आज हांगासर आसा। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। पेडणे केरी दर्यादेगेर खडपांचेर नो सेल्फी डेंजर झोनात सेल्फी काडूंक गेल्ले कडेन बुडिल्ल्या चौगांच्योय बॉडी सापडल्यो। काल 2 जाणां, आज सकाळीं 2 जाणां सापडलीं। काल बुडिल्लीं थंयच मेळिल्लीं। आज एक बॉडी नो सेल्फी पॉयंटा कडेन, दुसरी थंयच्यान लागींच दर्यादेगेर सापडली। काल म्हापशां आनी कांदोळेच्यो 2 फामिली पिकनिकेक गेल्ले कडेन अपकिर्त जाल्ले। पेडण्या केरी खडपांचेर नो सेल्फी डेंजर झोनात सेल्फी काडूंक गेल्ले कडेन बुडिल्ल्या चौगांच्योय बॉडी सापडल्यो। लायफ गार्डांनी तांकां वाचोवंक यत्न केले, मात ती साल्वार जाली ना। खडपांनी वचूं नाकात म्हूण सांगूनय लोक खंय आयकनात। वेव दिली आनी तांकां उदकाचो फ्लो घेवन करंट तांकां कळोंक ना। वेव तेंचेर येवन पडली। ती वेव पडल्या कारणान तेंचो पांय स्लीप जालो आनी ते उदकान पडले। तेंच्या सेफ्टी खातीर तेंच्या वांगडा 2 जाण आसले ते गेले। आनी ते इतल्यान आमचो थंयसर लायफगार्ड थंयसर लायफगार्डाक कळोन येयले।
थंयच्यान लायफगार्ड धांवत गेलो त्या फातरांनी जाल्यार थंयसर बॅकअप जाय आसलो. बॅकअप कॉल केलो. एक मांद्रेमच्यान हरंबोलच्यान आमचे जेट्सके पावले थंयसर. तांकां दोगांक भायर काडले पण दोग जाण मिसींग जाले. मिसींग आसल्या कारणान मागीर आमचे सर्चिंग ऑपरेशन जेट्सके थ्रू चालू जाल्लें आनी 2-3 बिचा वयले बॅकअपय आपयले आमी. हरंबोल मांद्रेमचे स्पेशल बॅकअप आपयले सर्च करचे लागून. तरी खूब फावटी आमी लोकांक सांगपाक ट्राय करता तरी आसतना लोक आयकनात. जायते फावटी ते प्लेसीर वचत रावतात. आयकना म्हणून आमी बोट सुद्दां लावपाचो खुबसो ट्राय केलो आनी बोट सुद्दां लायले आसल्या कारणानूच लोक त्या प्लेसीर गेले आनी हो असो इन्सिडंट घडलेलो आसा. आमदार जीत आरोलकार म्हणटा बीच बेल्टार आनीक लायफगार्डांची गरज आसा. यंगस्टर्स जे एन्जॉय करपाक वा पिकनीक करपा खातीर भायर वयतात तेंच्यांनी काळजी घेवची. तेंच्या आवय बापायनी तेंची काळजी आनी म्हायती दवरची खंय भुरगीं वयतात कित्याक. हांव खूब फावटी सांगत आसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराकूय रिक्वेस्ट केले की आमकां टुरिजम सेक्टर आनी टुरिजम बेल्ट आसल्या कारणान टुरिस्ट पुलीस खूब शॉर्टेज आहा आनी प्रत्येक बिचाचेर आमकां कांयच न्हू म्हणल्यार 4 टुरिस्ट पुलीस कंटिन्युअसली आमकां सिजनाचेर तरी जाय गरजेचे आहा. आतां टुरिजम मिनिस्टरान आनी चीफ मिनिस्टरान ऑलरेडी एश्युअर केला की बेगिनात बेगीन आमकां स्टाफूय अलॉट करता म्हणून. आयज सकाळी 2 डेड बॉडी मेळ्ळेले आसा आनी काल 2 डेड बॉडी मेळ्ळेले. पूण हे एका 2 फॅमिलींतले 4 जाणांचो जीव सेल्फी च्या कारणान गेल्लेले आसा. प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनीस. ह्यो एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकरान आमदार मायकलांनी दिगंबर कामती आड घाल्ले अपात्रता याचिकेचेर 26 एप्रिलाक सुनावणी. दोनूय प्रतिवादीच्या आदोगाद आज येवना. तांणी मे मेरेन प्राझ मागिल्लो. याचिकादाराच्या आदोगादान बेगीन सुनावणेक नेट धरलो. फक्त आमदारच आमदारां आड अपात्रता याचिका घालूंक शकता. दोगांय प्रतिवादी आमदारांचो होच दावो. He said that there is an urgency in the matter, so begin घेवची म्हणून, and it cannot be delayed like this because continuously again and again adjournment has been sought by the MLA's respondents' lawyers. Therefore we requested. The speaker was kind enough to agree to our contention, saying that it cannot be delayed. And accordingly त्याने परवा दवरला मॅटर. ते केन्ना मागताले? ते मे म्हयन्यान मागताले. मे म्हयन्यान दवर म्हणून. We objected to it, saying that it's getting delayed. Begin here कर म्हणून. So speaker has kept it on 26th, that is day after. डे आफ्टर टुमारो. सो आर्ग्युमेंटा खातीर. Argument. ओके. रिप्लाय दोगांचे जाले न्हू. 2 MLAनी एक एप्लिकेशन फायल केला सेईंग की हे पिटिशन फक्त MLA फायल करू शकता आणि नॉन मेंबर्स फायल करू शकना. तेचेर आर्ग्युमेंट आसा. वी आर गोइंग टू आर्ग्यू एवरीथिंग. सो तेचेर पयलीं आर्ग्युमेंट जातले आनी मागीर मेन केसीचेर जातले. आमचें कंटेन्शन आसा की सगळे इट कॅन बी डिसायडेड टुगेदर. सो वी आर गोइंग 8 आमदार डॉमिनिक नोरोनान घाल्ले याचिकेचेर 29 मायाक सुनावणी. As today it was kept for reply, but they have filed an application for rejection of our application. So that application will have to be replied. So we have sought time, and now it is kept for filing reply to that application which is filed by all these MLAs. So that is kept on 29th now. It's for reply to that application. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. गोंयांत बुद्धाच्या स्तुपा सारकीच ल्हान पूण कोरीव काम केल्ली बौद्ध गुफा खांडोळ्या मेळ्ळ्या. जांब्याच्या फातरांचेर कोरीव काम आशिल्ली ही बौद्ध गुफा मोठें दायज अभ्यासक राजेंद्र केरकार सांगता. बेतकी खांडोळेच्या सरपंचाच्या उल्या उपरांत गांवचे जैवविविधतेचेर मधुकर गांवकारान अभ्यास सुरू केलो. तेन्ना खांडोळ्या ताका कड्डांत झाकिल्ली ही बौद्ध गुफा दिसली. ही गुफा बौद्धाची म्हूण पर्यावरण आनी दायज अभ्यासक राजेंद्र केरकार सांगता. बौद्ध काळांतल्या स्तुपा सारकी ही गुफा बुद्ध परंपरे कडेन गोंयचो संबंध जोडपी म्हत्वाची दायज. बौद्ध परंपरेचे नाते सांगपी गुफा जी आसा ती फोंडा तालुक्यांतल्या ह्या खांडोळा गांवांत आमकां आयज पळोवपाक मेळिल्ली आसा. हे आमच्या गोंयची एक गिरेस्त दायज आनी बुद्धाचो स्तूप जो आसा तो स्तूप आमकां ह्या वैशाखाच्या म्हयन्यान पळोवपाक मेळ्ळा. हे आमी भाग्य समजता ज्या बौद्धांनी आमची संस्कृती आमचो धार्मीक वारसो जो आसा तो गिरेस्त करपाक योगदान दिल्लेलें आसा. अशा ह्या बौद्धाच्या भुमीन
आमी आयज आसा आनी ह्या बौद्ध परंपरेचो वारसो जो आसा तो आमकां सांगपी जो आसा तो स्तूप आमकां पळोवपाक मेळटा. आमी जर एकंदरे द्वार जर पळयलें, ह्या द्वाराचेर इतकें सुंदर कोरीव काम केल्लें आसा. पुराय हो जो जांबो दगड आसा, ह्या जांब्या दगडाचेर कोरीव काम करपाक खूब कठीण आसता, पूण तेचेर हे जे प्रवेशद्वार आसा त्या प्रवेशद्वाराचेर आमकां कोरीव काम केल्लें खांब पळोवपाक मेळटा. खानोळ्यान येतकूच आमी म्हाका ज्यो कितें गोश्टी खबर आसल्यो त्यो ताका दाखयत येयलो आनी तितक्यान आमचो हांगासरल्या ह्या भागाचो सुभाष नायक म्हणून एक वनदेवीचे म्हणून हांवें म्हटलें म्हाका कुतूल जालें, पळोवया रे म्हटलें आमी. हांव हरशीं भुरग्यापणींचो आज पर्यंत हेवटेन येता वयता, पूण म्हाजें लक्ष केन्ना वचूंक नासलें. पळोवया म्हणटकूच आमी हांगा येयले आनी येवन पळयत जाल्यार तेजेर सगळें करड हे दिश्टी पडटा, सकयल पडलेलें आसा तें करड जातलें. तो म्हणपाक लागलो आपूण काडटा म्हणलो करड म्हणटकूच हांवें म्हटलें आमी चडोवं तूं नाका म्हणलो, चडोवं तुमी सकयल रावा, आपूण सगळें काडून तेणी बाबड्यान तें बरो एक वरभर लागून हे सगळे करड काडून ती ओपन केली. ओपन करतकूच म्हाज्या हातूर मनान अशे खूब प्रश्न येयले की इतिहास संशोधका कडेन हेजी चवकशी जावपाक जाय म्हणून. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी. शिरगांवच्या लयराईची जात्रा मोठी उमेद आनी भक्तिभावान सुरू. देवीच्या दर्शनाक भाविकांची सकाळ सावन गर्दी. गोंयचे तशेंच शेजारच्या राज्यांचे लोक हे जात्रेक मोठ्या प्रमाणात येतात. मंगळारा फांतोडेर होमखणाच्या इंगळ्यांतल्यान दोण धांवतात ते पळोवंक लोकांची गर्दी. उपरांत देवीचो कौल. आनी म्हापशा मिलाग्रीस सायबिणीचें फेस्त सुरू. सकाळ सावन गर्दी. बार्देसकार मोठे उमेदीन हें फेस्त मनयतात. गोंयभरचो लोक आंगवणी पावोवंक येता. मेणाच्या वेगवेगळ्या अवयव, घरां आनी अशे तरेच्या आंगवणीच्या वस्तूंच्यो प्रतिमा सायबिणीक दितात. फेस्ताची फेरी 10 दीस चलता. लयराय आनी मिलाग्रीस खंय भयणी. ह्या वर्सा जात्रा आनी फेस्त एकाच दिसा. सुरवंदनानी वैभव तुका सासनांच्या सासना. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, पॉडकास्ट, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. गर्देच्या सुवातींनी मास्क वापरात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.